विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनी पळयतशिले आमगेले सर्व वीक्षकांक नमस्कार. आमगेल नवीन कार्यक्रम विश्व कोंकणी यात्रा हाजे 2 अंक आजी. ह्या अंकांतू आमगेल टीम दक्षिण भारताचे एक सुंदर सांस्कृतिक शहर हैदराबादाक येवन पावला. हैदराबादाचे फुडली नाव भाग्यनगरी म्हण आशिल्लें. उत्तर भारतांतू मोगल संस्थान पतंजली नंतर थंयचे कलाविद, दक्षिण भारतांतू निजामाले एक दरबारांतू आसचे ह्या शहरांतू येवन मेळून गेलेची. तश जावन उत्तर भारताचे आणि दक्षिण भारताचे मेळामेळीचे एक विंगड संस्कृती आणि ताजे पोरंबोळू आमगेले हंगाचे जनाल मदेंतू आमकां पळोवच्याक मेळटा. हैदराबादांतू आमकां चार मिनार, गोलकोंडा फोर्ट, बुद्धाले एक एकशिला विग्रह होड, तशीच नयन मनोहर सरोवर अशी मस्तीतले प्रवासी आकर्षणेचे क्षेत्र आमकां पळोवच्याक मेळटा. विश्व कोंकणी यात्रा कार्यक्रमाचे वीक्षकांक नमस्कार. 21व्या शतमानांतू आमगेले तरणाटे लोक उन्नत विद्याभ्यास प्राप्त करून देश विदेशांतू उद्योगा खातीर चमकला आमकां पुराय इतिहास गोत्तस. जाल्यार आयच्या दिसांतू संपर्क साधन मस्त प्रगती करून तांणी दूर असल्यारी आमकां लागींशें दिसता असाची. एक घडी आलोचन करून पळया. 100 आनी 20 वर्स फुडें 20व्या शतमानाच्या प्रारंभारी आमगेले पश्चिम करावळी प्रदेशांतकून पूर्व करावळीक आंध्र प्रदेशाक ಸ್ವಲ್ಪ जन आमगेले उद्योगा खातीर जावन तांगेले जिवने खातीर जावन एक मायग्रेशन जावन गेलेलें आमकां सर्वांक गोत्तस. आज आयचे एपिसोडांतू हैदराबाद महानगरांतू आमगेले जन कळवलेले 100 चड वर्सांतू सेटल जावन तांगेले भास आनी संस्कृती खातीर कसं काम करून घेवन आसाची म्हळ्यार आमी पळोवया. रुंद रस्तो, गोलाकाराचे मेट्रो रेल मार्ग, पुढचे उदका झरयो, विरामनाशी धांवता आसचे वाहन, रंगरंगाचे फलवस्तू, आंबो, भरपूर अंगड्यो, बुर्र म्हणू उपचे पारवे, मोत्या विक्रीचे नमुनवार अंगड्यो हे सर्व हैदराबादाचे उदेन दिसचे वैशिष्ट्य. असले विशिष्ट शहराक आमगेले कोंकणी उल्लोचे लोकांनी मस्त वर्स तुकून येवन वास केलेलो आसा. तेदना मस्त वर्स पुढे हांगा येल तेदना तांणी उद्योग एक शोधन केलेलो आसा. कडेरी एक होटला उद्योग तांणी हांगा प्रारंभ केलेलो उद्योग. तांणी आता सुमार 3 पिढी म्हळ्यार आनू पूतू नत्र पंत्र तनक हांगा वाटता आसा ती. हांणी हांगा स्थिर जावन हैदराबादाची तांगेले गांव म्हूण करून घेवन हांगा जीवन करता आसा ती. श्री आनंद नायक मम्मान तांगेल आडनाव नायक आशिल्ले राव म्हणून बदल केले आनी तांगेल भाच्चो श्री नरसिंह शेणे हांकां भागीदार करून श्री आनंद भवन मुखार व्हेले. हे हॉटेलाक कारकळ्याचे जोड रस्ते तुकून मॅनेजर जावन आयिल्ले श्री पांडुरंग पै कालक्रमेण श्री पांडुरंग पै हांणी श्री आनंद भवनाचे यजमानतिका घेतली.
हैदराबादाक 1940 ह्या समयारी हजे एकडे तेकडे कंचकी वर्सांतू येऊन हांगा आनंद भवन म्हणलेले हॉटला उद्यम प्रारंभ केलेले पेरडूराचे श्री आनंद नायक हानी तशीची उडपाचे बाबूराव माम आणि सुंदरराव माम हांनी वरेन हांगे लोट्टू आयलेची हाजे बद्दल सांगता ती सिंडिकेट बँकांतू उद्योगी जावन आता निवृत्त जावन अशे तांगेल पूतू श्री के मोहन पै माम हानी 1940s ಅಂತ ಮುಣೆ ಸದ 43 ಅಂತ ರಜಾಕರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಗಲಾನು ಮಳೆ ಲೇಟ್ ಪಾಂಡ್ರಂಗ್ ಪೈ तो ಹಂಗ ಇಲ್ಲೋ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆನಂದನು ಸೂರ್ಕೆಲನ್ ಕಶ್ ಮಳೆ तीन जन अशी मेन पार्टनर्स पुढे बाबूराव सुंदरराव आनंदराव तो आनंदराव म्हणून आमचे गेलो तो आनंद नायक तांगे लोटे मॅच करका म्हणटा आनंदराव केला ते हॉटेल स्टार्ट करतना मिगेल अन्नाक आनी तागेल बच्च्याक दोग जन ते हॉटेलांक घालून तुम्ही हॉटेल चलयात म्हणून तशें केलें इट्स कंटिन्यूड दॅट वे मागीर आनंद भवना निमित्ती मस्त जन एम्प्लॉयमेंट जालें एम्प्लॉयमेंट म्हण कशें गांवांक कितले जण आसा चेरके तांकां काम ना तांणी म्हणचें मिगेल चेले जावं कशें काम आसता दिवया तुमगेल्या हॉटेलांत पळोवन हा जायत मारे पेटे म्हणचे तांकां शाणू सप्लायर की कसं पूण एक पोस्ट बिल रायटर की नातल्यार कॅश घेवचे ते सकट दवरलेले दॅट वे दे वर प्रॉस्परिंग म्हळ्यार आमचे गेले म्हळ्यार आतां कामत हॉटेल नेक्स्ट आमचे गेले एक्चुअली हॉटेल येयलें म्हळ्यार कामत हॉटेल तांगेले मस्त ब्रांचीस आसा आमकां ब्रांचीस म्हूण नाशिल्ले इट्स अ सिंगल हॉटेल वन ऑफ दी ओल्डस्ट कामत मामान कसन केलें म्हळ्यार आतां मार्क ऑफ रेस्पेक्ट पाण मम्मन हॉटेल येतराक आमी हॉटेल घालूं ना त्या टायमार ताणें घालय न्ही एंड थंय घालनी बट अदर सेंटर्स ताणें केलां कशें काटनी सर्कल पॅराडायज सर्कल कोटी ते सकट RBI लेगीत ते सकट केलां सैफाबादांत केलो तांचे इतलें येयलें म्हळ्यार एकल्याक सांगून आतां आमगेले रिलेशन फर्स्ट टायम अपॉयंटमेंट दिला हांगा तांणी म्हणचे मिगेल एकलो आमी रिलेशन पळय कसं तागेलो आन म्हण तसं ताका पूण एक काम दिवेत न्हू पाण माम म्हण जायत रे पेटे ताका म्हण तशें कर न्हू एक मागीर केलो तांचे इतलें येयलें आसा ते आमकां कशें म्हण आमगेले गांव तुल म्हण ते प्रिती विंगर जातीचे अशें करता जाल्यार ताका एम्प्लॉयमेंट दिला आमगेले आनंद भवन म्हळ्यार स्टार्टींग तुका इंटेंशन वॉज टू सर्व साऊथ इंडियन फूड कळ्ळें आमगेले साऊथ कॅनरा फूड म्हळ्यार इडली वडा हॉटेल म्हूण ना बिकॉज हें तुर्कांचल गांव आमी स्टार्ट केलें म्हणे सादारण आमकां उलयतना सांबार म्हूण शिशिल्लें बिकॉज सांबार म्हळ्यार तांगेले म्हण आमी तमिळांचे म्हणून आमी नॉट टेमिलियन्स एक्चुअली आमी कॉन्सेप्ट स्टार्ट केल्लो आमी सांबार इडली सांबार वडा सांबार मसाला दोसा तापास वरायटी केल्ली आमी मस्का मसाला दोसा 70 mm दोसा म्हूण तशी मागीर हांगा जेन्ना आमगेले फेवरेट कशें डिश दवरनीत तुमी म्हळ्याक तांगेले पोंगल पेसरेट MLA पेसरेट पळय तांगेले फेवरेट आयटम्स ते मागीर इंट्रोड्यूस केला आमगेले गांवचे स्वीट मैसूर पाक मैसूर बोंडा पण आमी केलेले हांगा तशी ते बीन जेन्ना कॉपी केला आमगेले श्री आनंद भवन म्हणून आतां आमगेले अन्नाल बच्चनांनी हॉटेल केला तांकां एका कंडिशन कसन म्हळ्यार तुम्ही श्री आनंद भवन दवरचे ना इफ यू वॉन्ट पैज आनंद भवन गेले बॉम्बे आनंद भवन गेले ते तशें न्यू आनंद भवन गेले तशें केले शिवाय ते श्री रिमेन आमकां मातात आनी कोणाकय ना आमी ताची रायट दवरून घेतिल्ली म्हणजे फर्स्ट एक 1 year खातीर MS परकाल म्हणून म्हळ्यार बाय एज इज व्हेरी सिनियर एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट आना ताका प्रेसिडेंट केल्लो बट फॉर कशें म्हळ्यार एक मलगड मनीस म्हणून आफ्टर Tagal death, my father became the president and he was there till 2000. 2000 to Milano president. Anna Nakkumalare, this was the registered office originally. Oh, right. And this is the godown, underground of some underground of the Antu Amgal Samaja Saman Puranga Adur Shilu. Tarna. Till the building was constructed, it was started in 68 Muni Samajam Gele, recognized in 70. Tadlago Sadana
वी वर सर्चिंग फॉर न्यू जाग बांदून आमकां लोवपाच जाल्यार अन्नाक बांच्याक सोण आशिल्लें ते जाग विकता पडलें पोर कोण कडेक नागोल फायनली आमकां बिल्डींग ना आशिल्लें काशीमठ स्वामी येता ती म्हण जालें कोणी आमकां स्वाम्या राबच पण तितलें सुलभ न्ही ते तमिळांचें आंडवन आश्रम म्हणून अन्नाक पळय खाली कुत्रारी तांणी सांगलें आमगेले स्वामी येता तूं कसन दोग रेनोवेट कर तुमगेले स्वामी आमगेले स्वामी त्यांनी ते कसन केलें म्हळ्यार स्वाम्या राबते दिवन ताजे नंतर ते कितें ऑफिस नोट जाला हांगेल स्वाम्यान केन्ना येयले खंयगेले खंयचे स्वामी काशीमठ सगोकर मठ तुम्ही नो म्हणू ना इवन तांगेले कसलेय फंक्शन आसा आमकां चुडी फंक्शन आसता सामूहिक चुडी शेवती परस तांणी दिवका तिची तशें करून तें आमकां लायक जालें आमगेले स्वाम्यान 2-3 पण तेत्ताना थंय राबचे स्वाम्याक भारी खुश तें पूण आमगेले तांणी म्हणटा आमगेली एक बिल्डींग आसल्यार लायक आशिल्लें रे म्हणून आमी ट्राय केलें आमकां जाय न्ही मागीर न्हू तें नागोला केलें म्हगेलें अन्न त्या टायमार आतां स्वाम्याक आमकां गत ना जाल्यार ताजी काय आमकां रेस्पेक्ट आसता तांगेलें कशें एक जावं का जाल्यार पळय दिता तेणी आम समाजू म्हळ्यार आमगेले हांगा नातिल्ले म्हगेलें आनंद एकच एक इंटेन्शन आशिल्लें आमचे गेले म्हणल्यार तरी ताजे मदें तूं कोंकणी एसोसिएशन म्हण आसा तांणी आमगेले समाजा वटून मर्ज दवरचें पळयलें म्हगेलें आनंद एका म्हणटा कोंकणी स्पिकींग न्ही आमगेलें इट इज फॉर गौड सारस्वत तितले शिवाय इवन स्वाम्यान त्या टायमार नेमिल्ले रे नाका म्हणलें आमगेली एक समाज आसा रे कोंकणी आसो नाका म्हणना मात्र आमगेलें आयडेंटिटी आसता आमकां आमी गौड सार तो ब्राह्मण आसा तशें तांगेल्यान तूं तुर्कांचे एक आमचे गेलो उलोवचें पुरो लेट इट बी ते आमी कोंकणी आमगेली भास ती ते आमी आसो हाजे वटून मर्ज दवरचें नाका म्हणून एक आतां समाज लायक जाला आतां एक जीएस समाज एस्टाब्लीश जाला श्री पांडुरंग पैमाम हांणी सुमार 1966 वेळारी हैदराबादांतू एक पारंपरीक हैदराबाद शैलीचे एक घर घेतले त्या घराचे वणती सुमार 8 सेंटीमीटर दाट चुन्याचे लेपनाचे आशिल्ले त्या घराक दिनेश निवास म्हणलेलें नाव ह्या घरा येद्राक एक आमगेले दक्षिण कन्नडांतू उत्तर कन्नडांतू असला म्हणकेची एक जीव कडगेचे व्हडलो रूख आसा ह्या घरांतू तांणी कशी आशिल्ल्याची कशी तांगेल जीवन आशिल्लें म्हणलेल्या विशयांतू आमकां सांगता ती हांगेल पूत श्री के गणेश पै माम नमस्कार हांव गणेश पै म्हणून हैदराबाद तुकून पांडुरंग पै पूत हें घर तुमी खंयच पळयता की 1942 कन्स्ट्रक्शन घर हे आमगेले हैदराबाद रजाकारा टायमार बांदिल्लें घर हे आमी मात्र 1966 घेतिल्लें तातूंत खाली ग्राउंड फ्लोर आशिल्लें फर्स्ट फ्लोर कारण की आमी 1974 बांदिल्लें ह्या घरान स्पेशालिटी कसन म्हळ्यार एक कसन म्हणजे चुन्ना बिल्डिंग 18 इंचेस वॉल पयलीं बांदिल्लें तें आरसीसी मात तोगूच चुन्ना बिल्डिंग 18 इंचेस वॉल आनी एक अंडरग्राउंड आसा तुमकां दाखोवन आसता ते तोगू अराउंड 10 by 10 स्क्वेअर फीट तेन्ना रजाकार टायमार बांदिल्लें बिल्ट विथ कंप्लीट ग्रेनाइट स्टोन आनी तुम आतां पावस येता मागीर एक जर आसा उदकांत जर येता तांतू पावसाळी ऊन जालें पळय जर कंप्लीट ड्राय जाता ते आमकां एक स्पेशल लुक ह्या घरान सेम असलें आयडेंटिकल घर बगले आनी विंगड पार्टीशन घेवन आसा तांणी आमगेल्या टायमार एक्वायर केला 1966 हातू ओरिजिनल बिल्डिंग मिश्राज म्हणून तांणी बांदून आशिल्लें 1942 हातू आमी मात्र आमगे रानान 1966 हातू घेवन आमी हांगा मूव जालीं घर ऑलमोस्ट एक 450 स्क्वेअर यार्ड्स बांदिल्लें आसा आमी घर बगलेन एक देवस्थान आसा सुब्रह्मण्य स्वामी देवस्थान म्हणून which has an history of around 400 years. चर्च वर्ष फुडले देवस्थान ते घरले ग्राउंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर मेळ्ळो ऑलमोस्ट 26 रूम्स आसा पुरो आमी सेल्फ ऑक्युपेशन बायलांक कोणाके बाराक आनी दिनी आमी ऑक्युपाय करून चेन्नय आसतात देवा जायना आमकां एंटायर जॉयंट फॅमिली येता आमकां हैदराबादांतू तेन्ना कोंकणी बांधवांगेले खंयचे समाज भवन
अशी खंयचे ना आशिल्लें. श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी प्रयाण करता आसतना एक मदेंतू राबून विश्राम घेवचे खातीर हैदराबाद आयिल्ले तेन्ना खंयचेय एक समाजाचे कट्टड म्हळ्यार तांकां दिशिल्लें ना. तशें जावन तांणी थंय आशिल्ले आमगेले समाजाचे जनाक सांगलें कसो म्हळ्यार तुमी सक्कड वट्टू मेळ न्हू, एक समाज म्हूण कराती आनी एक आमगेले म्हळ्यार कट्टड म्हूण कराती आनी थंय आमगेले परबो अष्टमी चवती सुता पुनव असल पुरा परबो सगळ्यांनी मेळ न्हू त्या समाजांतू तुमी कराती म्हळ्यार एक सांगून तेंचे जनाक आशिर्वाद कोर न्हू तांकां फलमंत्राक्षते ओट्टूची एक मूलधन स्वाम्यांनी दिलेलें आसा. सुमार 1968 इसवेंतू श्री पांडुरंग पै हांणी GSB असोसिएशन आरंभ केलेलें तांगेले घरांतू. 1975-76 इसवेंतू रिजिस्ट्रेशन करतना गौड सारस्वत सभा म्हणलेलें नांव हाक दवरलें. आरंभांतू श्री MS परकळ मामू अध्यक्ष जावन आशिल्ले. तांगेले उपरांतू श्री पांडुरंग पै 2000 इसवी वरेन अध्यक्ष जावन काम करतले. समाजाचे सर्व सदस्यांक एक मेळीर हाडचे, समाजा बरेपणा खातीर काम करचे असल धार्मिक मनोभावाचे श्री पांडुरंग पै मामान हैदराबादांतू GSB समाजाचे एक भद्र पंचांग घालन दिले. SRD कामत, केशव नायक, M हरीश प्रभू आणि आत्त 3 वर्स तुकून श्री जनार्दन कामत GSB सभाचे अध्यक्ष जावन आसती. सुरवेक दुसऱ्यांगेले घरकडे जाता आशिल्ले भजने कार्यक्रमू आत्त स्ವಂತ कट्टड जाल्ले नंतर प्रति म्हयने 2 आयतारा भजना, आषाढ एकादशी, सुता पुनव, अष्टमी, सामूहिक जोडी पूजा, वरमहालक्ष्मी पूजा, नवरात्रींतू दुर्गा नमस्कारू अशी क्रमान कार्यक्रम जाता म्हणटा ती हैदराबादाचे समाजाचे. हांगाचे GSB सभाचे समाजाचे अध्यक्ष श्री जनार्दन कामत हांणी सांगचे प्रकार हांगा जनाल मदेंतू तांगेल भाषे विशयांतू संस्कृती विशयांतू एक अभिमानू एक विचारू अत्त जनाल मध्ये उपजत असं म्हण. हाक कारण कसं म्हळ्यार एक गौड सारस्वत समाज म्हणून तांणी बांदिलेलो आसा. ताजी मुखेन चरडुवालमध्ये मस्त युवजनांमध्ये मस्त कार्यक्रम तांणी करतात. तांणी मेळ्ळेले तेन्ना आमी कोण आमी खंय तुकून आयले आमगेल भास खंयची म्हळ्यार बग्गे विचार चलता म्हळ्यार तांणी सांगतात. ಇವನು ಸಾಧಾರಣ 45-46 ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗ ಪೂಡೆ ಸಮಾಜ ನಾಶಿಲೆ गेले फर्स्ट टाइम परम पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामीना ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನ आणि म्हणाल हंग एक समाज जेवकार आहे ते त्यानं कोंकणी असोसिएशन म्हणून आशिल्लें तांणी ना समाज जेवका म्हणून सांगून तांणी एक समाज प्रारंभ करून फर्स्ट प्रेसिडेंट परकळ माम म्हणून आशिल्लो ताका प्रेसिडेंट करून मागीर पांडुरंग पै वायस प्रेसिडेंट सत्येंद्र भट सेक्रेटरी आणि चंद्रू KC प्रभू कोडेला असतो ता जॉइंट सेक्रेटरी मागीर सुरेंद्र प्रभू म्हणून सांगून ट्रेझरर जावन मागीर वरलेल पुरा कमिटी मेंबर करून स्वाम्याला अनुग्रहारी प्रारंभ केलेले तेदान स्वाम्यान सांगिल्लें आसा देवा वयसरून देवाला सेवा करता रबल्यार मुखार चांग जाता म्हणून सांगून तेदान आमगेले ओन कट नाशिल्लें विंगड कार्यक्रम विंगड जाग्यार जाता आशिल्लें जाल्यार जेन उमेदर येता आशिल्लें ते
हंग अनेक संबळारी कारकळचे चेड आशिल्ले हांगा कारकळचे तांणी उद्योगारी ಕೆಲವು ಜನ ಹೋಟ್ಲ ಅಂತೂ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡಲೇ ಹಂಗ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟ್ಲ್ म्हणून फर्स्ट त्यांनी थंय रपचे आशिल्ले थंय मागीर त्या कॅनरा बँकाचे मस्त जन मॅनेजर्स आयल निमिती तांगेले उलोवन तांणी मस्त जन आमचे गेले उद्योग दिलेले आसा आधी प्रत्येकले लाईफ सेटल झालेले आसा तशींच स्वाम्यान नेक्स्ट टाइम सांगले की संबळारी एक चेवत करार चेवत केले समाजाचे आंग जाता म्हणून त्या प्रकारे आम्ही चेवत स्टार्ट केले आजितार चेवत रब्बानी तशींच हांगा आमी प्रति महिन्या स्वाम्याल अनुग्रह प्रकार दोन्ही आयतार भजन करतात आम्ही फुडें समाज देवचे फुडें विंगड विंगड घरकडे भजन करतले ती मागीर समाज कट्टड जाल्या नंतर समाजान तोची कोणूय एकलो स्पॉन्सर करता आशिल्लो त्या प्रकार आज काही भजन रब्बानी मागीर आमी कट्टड बांदूंक आमकां उजलोन अच्युत मम्मल फॅमिली मस्त सपोर्ट केलेलो आसा आमकां फर्स्ट हांगा सम्मेमिंद्र तीर्थ स्वामीचे कारण तन्नीचे तदनंतर तीन पंत आयले ते सो प्रतिपंत स्वाम्यान येवन तांगेल चरण स्पर्श जालेले तशेंच समाज अभिवृद्धी जत्त गेलाय तशेंच आमी हांगा मेडिकल बेनिफीट म्हळ्यार कोणाक अगत्य आसकी तांकां तांगेल्या पॉलिसीनी पुरो काडून तांकां आमी 2 लाख रुपयाचे पॉलिसी कळलेले आसा तेवूय आमी हें करता ती तशेंच दुर्बळ चेडवांक वर्साक पुरो फीस दिवचे अमावंट दिवचे जाय जाल्यार एक मिनिमम एक अमावंट आमी बैसून फिक्स करून कमिटीच्यान फिक्स करून तेवूय दिता ती तशेंच आमगेले एक सहजणाल एक सुधींद्र सेवा संघ म्हणून आसा म्हळ्यार पक्कने कोणें गेल्ले म्हणून जाल्यार आमी सर्वे सहजण थंय पावतात पुरो तांगेले अंत्यक्रिया की कसं करचेस की तें करून तांगेले घरकडच्यांक पुरो समाधानान पुरो सांगून तें सगळें आमी येदोळतार करता आसा ती एक्चुअली फर्स्ट आमी आमगेल आतां जनरेशनाक आमगेल मलगड्यान आमगेल कुलदेव म्हळ्यार कोण इश्टदेव म्हळ्यार कोण मागीर आमगेल मलगड म्हळ्यार कोण आमकां संस्कार म्हळ्यार कसो न्हय तें पुरो शिकोवंक आमी मस्त जाणां कुलदेव कोण म्हणून गोतना खंयखंय भोंवचे वता शिवाय कुलदेवा भेट दिना ती ते आमगेल मलगड्याल जबाबदारी वर्सा एक पंतपणी तांगेल्या चेडवांक कुलदेवा भेट दिवन तो एक दीस एक रात्री थंय राबून किंचित सेवा देव तुका लक्ष कटले दिवन सेवा कर म्हणून सांगना तो केल्लेली सेवा त्या देवाक प्रीत आसका तशींच वर्सा एक पंता गांवां वचून मलगड्याल फंक्शनांनी जाता थंय आमगेल पुरो मलगड येता ती आमगेल चेडवांक आजी तांगेले बाप्प कोण म्हणून गोतना पच्ची कोण म्हणून गोतना आनी थंय गेले आमगे लोकल भास उलयता ती तांकां लोकल भास येना तें पुरो मलगड्याल जबाबदारी आतां चेडूं कसं करता ते वर्डे कितें सकण येता ती दनपार जेवण जाल्यार फर्स्ट अवेलेबल फ्लायटार वतात कोण कसं म्हणून गोतना ते आमी रिइंट्रोड्यूस करता त्या एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हगेले पर्सनल ओपिनियन प्रकार कसं म्हळ्यार व्यक्ती परमनंट नाही समाज परमनंट समाज निमित्त आम्ही शिवाय आमगे निमित्त समाज नाही त्या जनांनी मन अर्थ कोण घेवका चेडूं कशें सांगता की आतां नवे ट्रेंड कसं म्हळ्यार बेंगळूरचो चेल्लो जेवका बेंगळूरा मल्लेश्वरम आशिल्लो चेल्लो जेवका मल्लेश्वरम 19th क्रॉस आशिल्लो चेल्लो जेवका अरे देवा मेगेल बायल कारकळची ती कारकळसून हैदराबाद आयले आमी वचून ना हैदराबादाक कितले जाण आसा ती मेगेल सून बंटवाळची ती मस्कता वचून राबल्या मुंबईचे ईस्टर्न बॉम्बे काही वेस्टर्न बॉम्बे म्हाका कसं म्हणून अर्थ जायना एक मेन कारण कसं म्हळ्यार आमी चेडवांक सान दाखोवन ते संस्कार दिनी मलगड्यान ते दिल्ल्यार खंडीत उण करूं येता आनी आतां पयर म्हाका कोण केक म्हळ्यार जाताक पळयला म्हळ्यार न्ही चेल्ल्याल म्हाका जाताक काय करता मम्मा म्हाका चेल्ल्याल अवसूल जाताक पळोवंक हा म्हळ्यार अरे देवा ये कसं नहीं माए जोरस की माई एक सुनने जमत की या नवेच म्हाका अरे बो ह्या लेवलार आयलो म्हळ्यार माय सुन्ने मुखार जमत की बमणा कंट्रोलर दवरत की माय सुन्ने केल्यार कसं करतात आमी म्हाका एकल्यार फोन कसो करता मम्मा पण हक्क मेगेले उत्तर ना हा तुम्ही कावन्सिलिंगा म्हाका पळयात हांव येता हांव कावन्सिलिंग करता मेगेल प्रयत्न हांव करता कसं म्हळ्यार नामकी वास्ते वाडी कोण प्रेजन ना
मनकूट इंपॉर्टंट जाताकंतू 32% मार्क 38 मार्क त्या इम्पॉर्टंट नाही. मेन कसं नाही मनकूट जाऊ का, मनकूट असलं रे वर्डिक सक्सेसफुल जाऊ का. तस जेवण आम्ही देवालागी प्रार्थना करतात, स्वाम्यालागी प्रार्थना करतात. या जलतीतलं म्हणटा इंटरकास्ट मॅरेजेस कंप्लीट म्हणजे वापस ते आमकां आफ्टर सम टाइम आमगेले ओल्ड जनरेशन सिस्टम येता त्या येवकतेची त्या कालचक्र म्हणालाच पळा वयर गेल्या सकल येवकतेची सकल गेल्या वयर येवकतेची हे ओनली टेम्पररी. प्रत्येक एक लिमिट असं लक्ष्मण रेखा म्हणस ते क्रॉस जाल्यार वापस तरी वर्स येवका. म्हाका कॉन्फिडन्स आसा कसं म्हळ्यार फुडल्या म्हणके वापस जगता म्हणून कसं म्हळ्यार आम्ही गांव गेल्या टायमार पळयल्यार देवस्थाना भजने जैन पळयल्यार कसं ना थेर कार्तिक पुण्य जैन प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम म्हणजे जैन होगुर येतसाठी. हैदराबादाचे GSB सभाचे कार्यदर्शी श्रीमती ज्योतिजी नायक ती एक मस्त उमेदेची कार्यकर्ता. 2 टर्माक कार्यदर्शी जावन विंचून आयिल्ली श्रीमती ज्योतिजी नायक अशी सांगता. प्रथम जावन हांव तुमकां विश्व कोंकणी तांकां तुमी एक तुमगेले टायम घेवन की आमगेले समाज GSB समाज हैदराबाद कन्सिडर करून हांगा येयले का समाज सगळे तर्फेनच हांव तुमकां एक धन्यवाद दिता सर. तशीच आमगेले ऑलमोस्ट एक 77 समाज स्टार्ट जाला. आमकां एक सुमार एक 30 years म्हणून आमी तशी म्हळ्यार आमगेले बिल्डिंग ना आशिल्ले. सो आम्ही 10 years बॅक एक 13 years बॅक अंतू आम्ही ओन जाग घेवन आम्ही तंतु आमगेल प्रोग्राम पुरा स्टार्ट केले. आमगेल मेन एम म्हळ्यार हांगा हैदराबाद तेलंगणा ಒಟ್ಟು GSB समाज तांकेक आमचेगेल जनाक ಒಟ್ಟು कोरून आम्ही एक तांकेक एक प्लॅटफॉर्म देवका की दुर्बळ आशिल्ल्यांका तांकां कसं हेल्प जावका जाल्यार मागीर तांकां कसं मेडिकल हेल्प एक एमर्जन्सी कसं हेल्प जावका जाल्यार आमगेल एक टीम रेडी असता. आता नॉर्मली आम्ही मस्त पुअर आशिल्ले जनाक आम्ही मेडिकल हेल्प दिता आसती ते ऑलमोस्ट आम्ही एक 20-25 फॅमिली दिता आसती ते आम्ही वर्सा एक पटी दिवन आणि तांकां मेडिकल सपोज कोण ESIS तांकां आणि विंगड जनाक कसं एक हेल्प जावका जाल्यार आम्ही सेपरेटली वापस हेल्प करतात तांकां. आता सपोज एमर्जन्सी तांकां फंड जावका म्हणटाना आम्ही समाजा तर्फेन दिता ती तशी आम्ही आमगेल कोंकणी नाही असे आम्ही विंगड जनाक थोडे हेल्प करता आसती की आमगेल एक ट्रस्ट जावचे वचून आमगेल मेन उद्देश की आम्ही एक चांग जनाक चांग जावतसले एक काम करचे आमगेले ते जावन इवन आम्ही समाजान मस्त ऍक्टिव्हिटी करता आसती एक महिने भजन मागीर तशीच एक पुरो जना ಒಟ್ಟು जावन एक आम्ही पिकनिक आपण व्हरतात एक फुल डे पिकनिकाक मागीर आमगेल समाजाचे काही दूर जावचे वचून आम्ही घरकड भजन कंडक्ट करतात. एक्चुअली यंगस्टर रिस्पॉन्स मस्त लायक असं. हांव जॉईंट सेक्रेटरी जावन 2 term मेगेल सेक्रेटरी जाले सो जनाल मस्त लायक सपोर्ट आमगेल फर्स्ट आषाढ एकादशी सगळो 12 hours भजन जाता. तदनंतर नागर पंचमी आमगेले मलगड फाउंडर मेंबर आसा तांणी एक देवस्थानांत तांगेले एक नागापातोर आसा सो ताका आमी समाजा तर्फेन आमी एक पूजा करतात. मागीर सुत्तापुन्नाव करतात, अष्टमी करतात, मागीर चवथी 3 दिवस गडदार चलता. नवरात्रींत वय दुर्गा नमस्कार असता, वरमहालक्ष्मी असता. ऑलमोस्ट एक 200-150-300 जनाला घेतात समाजाच्या प्रोग्राम आणि आम्ही वर्सा एक पटी कोणीय असता म्हळ्यार नवी आयल्यार पळय थंय वचून तांकां मेळनो कोरनो आणि कोणें एक मस्त अचिवमेंट केले तांकां आपोवन आमी एक सन्मान करचे. निधी पै म्हणून वुडलँड होटलात मम्माले नारायण पै तागेले धुवेक IAS 110 रँक मेळ्ळा सो तिक एक सन्मान. मागीर हांगे एक अरविंद पै म्हणून आसा तागेले धुव अनागा पै ती शेटलांत वुमेन्स डब्बलांत तिका 3rd रँक आयला सो तशी तांकां एक सन्मान करचे. एक्चुअली आम्ही पुरा अवॉर्ड दिवचे 4थी वेळार एक ऑलमोस्ट एक 22-23 स्टुडंट असतात आम्ही तांकां स्कॉलरशीप आपोवन दितात आमी
आणि कोणाक एक सने हेल्प लोन म्हणून दितात आम्ही चेडवांक दुर्बळांक सो तांनी जॉब मेळ्ळी नंतर तांनी मागीर ते रिटर्न करता समाजाक तेंचे आम्ही मागीर रियूज करतात ते चेडवांक मागीर मॅरेज फंड म्हणून आसा आमगेले ते कोणेय दुर्बळ असल्यार तांकां आमी हेल्प करतात कल्चरल प्रोग्राम करताना येताना आम्ही ऍक्च्युअली दोन्ही करतात एक दीपावली संमेलन एक युगादी संमेलन अप टू लंच ताई आमगेले बांधवाक पुरा आम्ही घेऊन कोरून एक ऑलमोस्ट 60-70 मेंबर तांतू इन्वॉल्व जातात सो आमगेल समाज बिल्डिंगची के दूर अशा वचून एक पिटी आमगेल घर कडे एक कोणाल घर कन्विनियंट अस तांगेल घर कडे आम्ही पुरा प्रोग्राम आनी करतात ड्रामा आनी वरे केला ते अभिनंदन ड्रामा म्हणून एक ऑलमोस्ट मस्त हिट जालेले 60-70 जन घेऊन तांतू सान चेरड तुकून ಹೊಡ್ಡತಾಯಿ आशिल्ली पुरा ते प्राय जाल्यार मनशाक आनी मस्त खुशी जाता वो आमगेल समाजाच्या आयली ती आमके पडोवच्या आयली ती एक आमगेल घरा आयली ती म्हणून ते तांणी तशी सांगताना करताना आमकां मस्त खुशी जाता की एक आमगेल एक समाज म्हळ्यार एक आमके कितले एक मॉल देऊन तांणी एक आपयतात ते करतात ते म्हणून सो तशी जावन आमकां म्हाकाय आता सेक्रेटरी जावन मस्त खुशी जाता की हा एक आमके एक सपोर्ट मेळटा असा की तांगेले एक तांणी एक सपोर्ट एक सांगून की कोरून की आमकां ते एक मस्त खुशी जाता तशीच तुमगेले एक विश्व कोंकणी तक एक सनच हांव एक 2 लायनाचे कवन केला ते एक तुमगेले जर सांगूंक इच्छा पावता विश्व कोंकणीचे एक साधन सगळे कोंकणी जनांक एक अनुदान सो हे अशीच तुमगेले हेल्प सगळे कोंकणी जनांक मेळो म्हणून सो आम्ही आमगेले जीएस समाजांत एक आराधन करचे महागणपतीलाक मागून अशी तुमगेले केल्लें काम की खंयची खंयची गांवां तुमी वतात अशी तुमकां लायक सपोर्ट मेळूं की तुमकां एक जगत्तारी तुमी ते केल्लें काम आनी कोणाक दुर्बळें हेल्प केलां तांकांय तशीची ಗೆತ್ತಿलांकाय चांग जावं म्हणून हांव महागणपतीला मागून घेवन येतारले सो तांक नॉर्मली तांणी खाली धार्मिक प्रोग्राम मात्र आशिल्ले तांगेले 3 दिसाचे होती एक महिने भजन ताजे नंतर आम्ही कल्चरल प्रोग्राम केले आणि चेडवांक रंगोली कॉम्पिटिशन दवरले ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरले आणि आम्ही फर्स्ट सेकंड थर्ड म्हणून अशी विनर करना अशी म्हणजे पुरो चेडवांक एक प्राइज दितली आम्ही आता आम्ही ते फर्स्ट सेकंड कोरून वरले चेडवां दिनी म्हळ्यार तांकां एक मना बेजार जाता नेक्स्ट टाइम तांणी येना ती आमकां ते आम्ही तांतू पार्टिसिपेट करना ती आमगेले कॅपॅसिटी ना ते म्हणून सो ताजे खातीर कोणाकय मना बेजार जायना अशी आम्ही इक्वली प्राइज दिता ती पुरो जनाके सो पार्टिसिपेंट्स म्हणून सांज चेडवांत कोण पडाय इवन पिकनिकांत तशींचे आईल चेडवांक आम्ही पूरा गिफ्ट देऊन पेटयता ती खंयचे इवन कल्चरल प्रोग्राम जेवो ते एक आम्ही एक जना येवका म्हणून आम्ही एक पडाय की तांकां एक वाट करून दाखोवची की तुम्ही ड्रॉइंग कराती भजन सांगाती आणि एक भजन सांगताना करताना आता मध्ये 2 घंटे भजन म्हळ्यार चिके चेडूं बोर जाले तांकां एक एंटरटेन करचें आशिल्लें मागीर दुवेन गेम्स दवरचे आशिल्लें सो ते जन आत्ता सांगता की जन ह्यो समाजांत प्रोग्राम केदां चलता म्हणून वेट करता आसता ती तशी जन येवन पळय की मस्त हेल्प करता ती पुरा ಹೈದರಾಬಾದಂತೂ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ವಾಸ ಕೋರ್ನಷ್ಟೇ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹನ್ನಿ सांगची प्रकार हंगा सुमार 1000 कोंकणी उलयतले कुटुंब असती तांतू 600 कुटुंब लगी लगी असती आणि 400 कुटुंब हಳ್ಳಿ मुल्यांतू दूर दूर असती हंगाची जनाक कोंकणी भास उलोचे अभ्यासू आणि के हंगा जावक जललस तांनी कोरचे सुमार 10 व्हळडीकेंतू 8 व्हळडीक अंतर्जातीय विवाह जावन असता म्हणून तांनी एक एस्टिमेट सांगितलं व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्ध विद्याय मध्वाय च नमो नमः असे प्रथम जावन घेऊन विश्व कोंकणी तुम्ही एक ओढेक साधन करू बायसरले तिथले मान्य आमगल समाजाक एक चांग मार्गदर्शन करून आमगल सक्कड समाज ಒಟ್ಟು करतो सर ಒಳ್ಳೆ कार्यांत हात घालस तशी तुम्ही 5 दिसारी हैदराबाद शहरांत म्हळ्यार आंध्र प्रदेश तेलंगाणा तशी अंगशील सक्कड गावचे जनाला कसं एक रीती रिवाजू तांगले चाल चमकण असल पुरा विचार करू तुम्ही आईलस म्हणताना हा येऊन आता 10 वर्ष समाज सेवा करून घेऊन देवाला पूजन करून घेऊन चालितास म्हणताना अंगा जन प्रथम जावन संजलरे मस्त दैविक सात्विक देव गुरु ब्राह्मण वैरे मस्त प्रीती विश्वास जन
पुढे तंगल गावा दुखून परगावांक तंगल त्या वृत्तीनिमित्त जाऊन नंगा येईल तसे असताना आम्ही ऐकलेल्या प्रमाणे चेरी अजापाशी पुढे सुधीर स्वामीला कंचिकी गाव वच्चे वेळाचेरी अंग तंगलेक मोक्काम जाव का म्हणून घेऊन तंगलेगे विनंती केली त्या विनंती केल्याप्रमाणे चेरी स्वामी अंग आईलींची अंग जनापुरा पळयला तशीच स्वाम्यानं एक सहाय धन वेळ जाऊन त्यांनी देऊन घेऊन म्हणलं हंगे एक अंग समाज जाऊ का अंगशील सक्कड जनान ಒಟ್ಟು जाऊ का अंग विशेष रूपार देवता कार्य जाऊ का जनांक सद्धर्म शिको का आमगला जीएसबी समाज वरोत असल कर्तव्य आमचन प्रारंभ जाऊ का म्हणून त्यांनी एक आमके एक मंत्राक्षत सहाय धन दिले आमक ते एक ओढ एक आशीर्वाद जाल्लो 5 दिवसार आमका आमगल्या जवळ तसल ते कट्टाड निर्माण कोण अंगा गावा जायनतील केलो पुरा चांग चांग देवता कार्यांग जतस अंतु ही मुख्य जाऊन 2016 अंतु संयमिल तीर्थ स्वाम्याला प्रथम ಆಗಮನ ಅಜಾ ಪೂಡಿ ಜಾವನ ಶಿಲೆ ಎಲ್ಲರೇ ತಜ ನಂತರ ದುಕುನು ತಂಗಲ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಜಲ ನಂತರ ದುಕುನು ಅಂಗ ಮಸ್ತನ್ನೆ ಪುರ ದೇವ ಕಾರ್ಯಪುರ धार्मिक कार्यपुर जाऊच्या प्रारंभ झाला जनांक कसं एक महोत्सव झाला त्याला अजापाशी पुढे कसं असेल आम्हाला पक्षाक पुराजनाके दैविक धार्मिक कार्य अशी रे ज्याला कोरच्या तंग एक अवकाश नाशिलाय जनांग मेळच्या तंग एक कसं एक विचार नाशिलाय तसे असताना प्रथम जाऊन घेऊन आम्ही गणपतीला आराधन मला चौथीन भाद्रपदा मासा जेवत असेल ते एक महागणपतीला आराधन कसं की 3 दिवसाचे ते प्रारंभ केलाय त्या प्रारंभ करताना जनपुर ಒಟ್ಟು जाऊ प्रारंभ जल्लींची त्यानिमित्त करताना मुखार सुन श्रावण मासांत एक सत्यनारायण व्रत सामूहिक सत्यनारायण व्रत प्रारंभ केलाय तशीची सामूहिक चुडी पूजा म्हणून बैल मनुष्यान ಒಟ್ಟು जाऊ का सत्यनारायण व्रत म्हणणारे बैल मनुष्याने येऊ का त्यांना भाग जाऊ का म्हणून सामूहिक चुडी पूजा तशीची अति मुख्य आमक ब्राह्मण म्हणताना सुत्तापुन्नव कृष्णाष्टमी असल पूरा विचारधार प्रारंभ करता येईलींची मुख्य उद्देश आमगल समाज आणतो आमगल समाज एकत्र जाऊ का धार्मिक रीतीने चोल का म्हणताना ते दुखून आजपर्यंत कसं एक आमगल समाज आणतो चांग रीतीने चोल नेत असं जलरे आमका आमगल मालगडाल कसं एक मार्गदर्शन मिळत असेल तसं त्या मार्गदर्शनाची काही ऊन जल निमित्त घरांतू अंगत एक 80% जन आमची उलयतात जलरे तांगल चरडू आणि पुरा आमची काही मक्षसाची तेव्हा हैदराबाद सोडून बाहेर गेल्यावर तुम्ही राजमंड्रे नेल्लोर आणि नंद्याल ते पुरा चुंगल्यावर त्यांनी तेलुगू उल्लोचे तांका आमची काही उल्लोचता याना असल पुराचे के व्यास तिथले मानणे अनेक इंटरकास्ट विवाह या एक मस्त जतस जलनिमित्त आमक मुखार सुनो कसा परिस्थिती जात म्हणून होत ना हा माझी मुखार तर एक प्रार्थना करूची कसं नाही म्हणा रे हैदराबाद मला कसं नाही एक हैदराबाद जेवो विंगड गाव जेव कसं नाही वाईट ना अंगा आम्ही गावात तुकून आईलींची आम्ही येताना तुमगेला म्हणके मना लेखला हैदराबाद गाव कशी कसा इत्ती की म्हणून जलरे अंग येतरे अंग चलतरे अंग कसा की चांगस असल कसं नाही तोंदर ना म्हणता नाव तुमगेला की कळकळी कोरची कसं मला हैदराबाद मला नक्का म्हणता ती सोयरीक चेलिया पेटो नीनाची दूर गाव हैदराबाद गाव अशी मोणुकाची मुख्य जाऊन उद्देश दवराची आमगल चरके आमचे गेलाय आमक मुखार सुन आमगल एक पिढी मुखार वचका जलरे विवाह जाऊ का चरडुबाळ जाऊ का मुखार सुन आमगल एक देव गुरु परंपरा चोलका जलरे आमगला मला जल जाऊ का असल चुकतोस तसं एक वर्डिकेंत 10 वर्डिकेंत एक 8 वर्डिका इंटर कास्ट कोरका जला त्या एक माका बारी बेजारू कसं नाही करू साध्य ना तंग तंगल ते अनुकूलात की जाऊन कसं की विंगड एक विचार तशी जाऊनच मुख्य जाऊन आमगल चरडुवांक समाज अडका समाज जावो दैविक कार्य ಅಂತ गेकोरकनी आमगल देवधर्म तंग सांगून देऊ का तन्नी मुखार सुन आमगल एक देव गुरु ब्राह्मण समाज मुखार सुनचे तंका चळवळीक देऊ का दिल्लार मांत्र आमगल एक समाज मुखार सुवच्चा साध्य आताची आम्ही काय 1% असायची की नागी इतलोड समाज आणतो म्हणताना मुखार सुन आम्ही ओरका आम्ही 1% अशा पुरवची आमगल आहे सर स्थान मान गौरव आमगल कंचे ओळली काम आणतो आमगल जन्नातील जन्नाच प्रत्येक कार्यात आमगल जन असाय मला तिथले विद्या बुद्धी ज्ञान देवान वेंकटरमण आमक दिलेलं असं म्हणताना या ओरो का आम्ही आमगल आद्य कर्तव्य तक तुमगल सहकार जाऊ का निगले मणकेची मस्त जनाला आवश्यकत विंगडिंगड गावांत सहित कमळरे पैरे नेल्लोर अंतू सामूहिक उपनयन केलाय उडपा दुकून भटमामा वर्का जल्लाय ते भटमाम नतील निमित्त तिथले मान्य नित्य जगले श्राद्ध इत्यादी पुरा खर्चाक ते जन नाची ते तईचे भटमामा घेऊन करता ती मला ओढ विचारू त्या सोहळी त्यांनी तशी असताना जलरे कसं की एक टक्के जाऊ जल व्यवस्था जाऊ का तशी तर एक मंदिर घे त्यांनी प्रयत्न करतोसाच मस्त अंग येऊन तंगल मस्त
तांनी आमगा लोट मेळच्या म्हणून आमकां तांकां चिके दूर जाल्या निमित्त आमकां जेवो तांकां जेवो येवच्या चिकेचे कष्टाचे म्हणजे तितले जनां घेवन येवचे जाल्यार तांणी तिरुपती वचून घेवन तिरुपती काशी मठांतू थंय तांगेल ते सक्कड कार्यक्रम पुरा करतसाची तसे तांकां तुम्ही एक चांग रितीर एक जनान सक्कड जनान मेळ घेवन तांकां एक कसं एक चांगलं ते एक मार्गदर्शन घे तांकां सहकार घे दिवं का तशी थंय एक आमगेले एक समाज जावन घेवन कट्टड जावन थंय एक देवाले पूजन घे थंय एक बटमाम घे शाश्वत मुख्य जावन घेवन धर्मकर्म चोर एक बटमाम जाव का एक देवता स्थळ जाव का असं जल्ला रिजनान येवचे वच्चे ते करचे पुरो जाता प्रति महिन्याचे दोन्ही आयतारा देवा भजन देवाल फोटो इत्यादी देवन घेवन देवाला स्वाम्यान सांगिल प्रमाणाचेर सुरवेर जावन व्यासोपासना विष्णू सहस्रनाम जाव का ताजे नंतर भजन कोरका म्हणून स्वाम्याला आज्ञा घेऊन आम्ही त्या प्रमाणाचेर स्वाम्याला मार्गदर्शनार सुरवेरे व्यासोपासना तशीच विष्णू सहस्रनाम तशीच इतर भजन इत्यादी पुरा जावन दनपारा देवा आरती जावन येन 5 दिवसार ब्राह्मण संतर्पण पुरा सुवासिनी आराधन पुरा जावन जेवण घालतात अशी एक महिन्यात आमगेले एक कार्य हे आज्या पुढे पुरा जाल घरा जात आशिल्ले आमगे एक ओड विषय कसो नाही म्हळ्यार गांवा दुखून परगांव आयला रे त्या पुरा चरपावत जावन कारकाळ मुलकी आणि कोड्याल आणि उडपी कुंदापूर कोटा असले पुरो जनाक एक भजनाचे एक बारी एक प्रीती तशी आशिल्ली कडपाडीचे जन मस्त जन आसाची तांगेले एक कसं आशिल्लें म्हळ्यार आज्या पुढे आमगेले समाज जातले म्हळ्यार एक घरा एक भजन दवरचे भजन दवरून येवन देवाल पूजन आराधन करचे ताज्यान कशें जाता आशिल्लें म्हळ्यार 5 दिसार एकल्या घर जाल्यार येवच्या वारांत अनेकल्या घरांत अशी त्या कशें एक जनान मेळचे ಒಟ್ಟು मेळचे देवाल सेवा जेवचे जन निमित्त हांगा चांगले चलतस ते कसं की तांगल ते एक पुळी मालगडेन एक कसं एक आलोचन गी अशें केल्यार आमगेलो समाज व्हरता आमगेले जन मेळटा ती मुखार सुनो चांग एक मेळटा म्हणटा ते दवरल ते एक बाकी घेतानी दवरल ते एक हेज्जे सत्य इत्याक म्हळ्यार 5 दिसार आमगेले एक समाज जावन हांगा मस्त नमने प्रोग्राम जाता विशेष जावन चवथीक भारी गर्द जावन देवाल 3 दिसा आराधन जाता प्रथम जावन मुकुंद भट मामून आशिल्लींची तांणी तांगेल घरांतूची सुत्ता पुनाव करता आशिल्लींची आणि जना सांगता आशिल्ली कोणा पुरा वच्चास तुम्ही वचून येवन थंय सुत्या भाग जाव का म्हण तशीच ताजे नंतर कालक्रमाण जावन घेवन त्या भट्टमाल घरांतूची जाता आशिल्ले तशी अंतिरितीरे हांव आयिल्ली तशीच 2014 ಅಂತೂ बिल्डिंग हांव येवची 2 वर्स पोट बिल्डिंग जाल्ला मांत तशी मिगेले विचार येताना आमी घरा करचे नाका आमगेलो समाज केदनास गी समाजांत कोरया जनान थंय येवच्याक अनुकूल जाता म्हणून घेवन समाजांत सुत्ता पुनव प्रारंभ केले पुरा जनाके मुख्य जावन सांगचे हांव प्रजनाल घरा जेवण घरा आमची गेल उरलो का कित्याक म्हळ्यार आमची गेल विसरला रे कसलेय करचे साध्य ना मागीर भास येना जाल्यार विंगड शिकोवचे भारी कश्ट जाता म्हणटाना सुरवेर जावन प्रजनाल घरा वतना म्हणजे आमची गेल उरलो का आमची गेल चोल का आमगेलो विषय सोडूनच जेव म्हणून जाल्यार एक चार विषय कसो म्हळ्यार हैदराबादांतू आमी सांगचे आवश्यकता ना मस्त जनाक तांकां ते एकच आमची गेल आमी अशी चोल का आमगेलो शी म्हणू ते कशें की एक देवाल धयन असं तशें निमित्त आमकां हांगा हैदराबादांत मस्त एक कश्ट जाय न्ही चंदायरी आमगेले एक समाज चलतस हंगे कोणे म्हळ्यार 800 घर आसा म्हण धरीत इत्याक म्हळ्यार मस्त व्हड गांव हैदराबाद म्हळ्यार आमकां हांगा गोत अशें एक 600 घर लागीं आसाची आणि एक 400 घर पुरा नवे हायटेक सिटी असलपुरा मियापुरा मादापुरा आणि मस्त दूर पुरा लिंगमपल्ली पुरा दूर दूर आसा म्हणताना एक 1000 घर आसाची तेन्ना तो ऍक्टिव्ह जावन एक 400 घर प्रति एक कार्यक्रम येवचे मेळचे पुरा करचे एक 400 घर आसा म्हणून आमी सांगू इथं परत ऍक्टिव्ह म्हळ्यार समाजाक मस्त जेन्ना तांगेल घरांतू श्राद्ध देवा पूजा म्हळ्यार सत्यनारायण व्रत गणो मसाल पुरा चलता जाल्यार तांणी समाजाक खंयचे कार्यक्रम यानाची आणि दूर जाता म्हण घे हांव चमकलाल तेन्ना पुरा तांकां सांगता आणि तांगेल पुरा नंबर घेता आणि तांकां समाजान घेवन हांव तांकां समाजान मेंबर करयता लायफ टायम मेंबर करयता आणि आमी व्हॉट्सअप ग्रुप केला प्रति एक आमगेलो त्या व्हॉट्सअप ग्रुपांत आमी घालतात आमी कसं रिमाइंडर घालता रावतात म्हळ्यार हे कार्यक्रम आसा हे कार्यक्रम दवरला येव का म्हण घेवन कूड हांगा येयली जेवना दैवीक आशिल्ली धार्मीक आशिल्लींची मस्त भजन इत्यादी पुरा कोण घेवन देवा वयरी ब्राह्मणा वयरी प्रीती विश्वास आसले कशी त्या साथ दिले म्हळ्यार तांकां आनंद दिलो तसल ते एक चार गेलो तसल ते एक संस्कार तशें निमित्त जाल्ले तशें न्ही आनी मुखार सून हांगा आशिल्ले जनान मुखार सून चेडूवांक तसले एक मार्गदर्शन इत्यादी दिल्यार मात्र ते चेडू धर्माक आसक्त जाता ती धर्मकर्मांत मुखार वतात एकय मस्त तोंड एअरपोर्टच्या साध्य आसा चेले चेडूवांक वर्डिकोन दिवचे तसल ते एक व्हड एक विचारू मालगाड्यांक आसा तांणी मना व्हरून घेवन केल्यार मात्र आमगेलो समाज आमगेलो ते एक मुखावेल पिळगे व्हरच्या साध्य आसा म्हूण सांगता आपणाला जो
कुंबळे नरसिंह शणे आणि आनू कुंबळे गोवर्धन शणे. तांणी गावांतू बेट्टाव्यार कोरून आशिल्ले ते जीवनावकाश सोदूचे एक प्रयत्नांतू तांगेल पूतू हैदराबाद आयले ते. विविध उद्योग कोरून आतां निवृत्त जाल्ले श्री श्रीनिवासराव सांगता कसं म्हणारी तांणी ह्या गावा जावका जाल्ल्या म्हणके शणै म्हळेल सोणू आडनाव राव म्हूण कोरून घेतलेलं असं. हांकां आतां 78 इयर्स. तांणी कसं सांगता ती म्हूण पळोवया. मेगेल अन्नाल गांव अज्जाल गांव कुंबळे त्यांनी थंय सुकून सुमार जण डिवायड जावन हागेला आनू तो आयलो हाका एक बहिणी मेगेला आनू एक बहिणी दोग जण त्यांनी कसं केले ते टायमार व्यार ना थंय कसं बेट्टा व्यार ना करू जायना म्हणून सीधा तागेले मेवण्याक ते होटल आशिल्ले काकिनाडा गोदावरी डिस्ट्रिक्ट हाका घेवन करो तू बाई यो भावजी थंय तुका होटल कोण दिता आनू तर बहिणी भाव तागेला हावसू बापूसू घेऊन चमकली काकिनाडा गोदावरी डिस्ट्रिक्ट थंय वताचे अन्न एक सान होटल कोण दिले अन्न इतले तागेले व्हड होटल तांणी तशें आशिल्लें सर्फ काडत ताची आवज येयलो ताची मागीर एक 5 जण चेडवो ते 1 जण चेडल्यो 2 जण चेडले मागीर तो 8 जण आमी थंय थोडे शिकता आशिल्लीं हांव शिकून मागीर ITI शिकून 67 म्हणटना कुडेला आयलो तावळी हार्बर नवे ओपन केला ते एम्प्लॉयमेंट ऑफिस असते RTO ऑफिस आले थंय वचून कार्ड काडले एम्प्लॉयमेंट कार्ड अशें हांव आंध्र प्रदेश ITI पास टेक्निकल ट्रेड पास जावन आयला म्हाका कसले कामाक म्हणटा ते फॉर्मानी आसते बरोवन दिवन ते रजिस्ट्रेशन केलें एप्रेंटीस ट्रेनिंग खंय केला वे आफ्टर एज्युकेशन ट्रेनिंग जे तुगेले कोर्स जेतचे तेन्ना हांव नवे चमकला 66 मेल गेला ताजे मागीर 67 म्हणटा कुडेला चमकला ते जायनी ते लागले 6 मंथ्स आशिल्ले कुडेला आमगेले कामाचे कसले जायनी म्हण अशें म्हाका जमकलो काकिनाडा वचून येता ती एक 6 म्हयने भितर मागीर लंडनाक आशिल्लो मालगड हांगा अकाउंट्स ऑफिसर जावन आशिल्लो हांगा NCC डायरेक्टरेट आमचो तकलो एकलो आशिल्लो आमी परत थंय आशिल्लीं काकिनाडा ताजे मागीर तो म्हणालो यो रे प्रयत्न करी हांगा हैदराबादान फॅक्टरी ओपन केलो जायत म्हणून हैदराबाद आयली 68 हैदराबाद तांची तशी जाल्ली हांगा रुक्का तुग्ग आशिल्ली तवळी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस समज डेव्हलप जायना ते तवळी वचून टिकेट हे काडले कार्ड हांगाचे ते कार्ड यूज ना म्हणाले कर्नाटकाचे हांगा वचून मेल सर्टिफिकेट ते सकयर पळोवन तांणी कार्डार स्टॅम्प कोरून मेगेल सर्टिफिकेट म्हाका स्टॅम्प कोरून खंयची इयर खंयचे कोरून तांणी कार्ड दिलें ఇప్పుడు ఏం లేవు తర్వాత చూద్దామని అంటాం తెలుగు మరి నువ్వు कसं म्हणून हांगा आनंद भवन म्हणून आशिल्लें खंय स्टेशन रोड येता फुडलें आनंद भवन आतांच न्ही तांचो बिल रेटर सिजम करलो 30 रुपये सांबोड जेवण खाण सकयर रब्बूक सकयर तेची 30 रुपये तूं घरले दिवन येत म्हणाल केन्ना 68 तशी येतना कस्टमर्स येता न्हू तांतले हांव अशी निमगीत आशिल्लो तुमी खंयचें काम करता ती अशी जस्ट इन्फॉर्मेशन आनी म्हणून अशी तांगेले ऑफिसांत गेले सुटेबल न्ही म्हणजे टेक्निकल काम बीन तांगेलें तांणी कसं केलें एम्प्लॉयमेंट आतां न्ही न्हू एक पण तूं मेळ्ळा आतां हांगा काम करता राबो काम सोडू का तुका जिवनाक एक कामय आसता हांव वचूंका म्हळ्यार लंडनान म्हगेले 8 जणांक तो पोशीत आसा ताका थोडे 120 रुपये सांबोळ लंडनाक LDC डायरेक्टरेट ऑफिस NCC डायरेक्टरेट दूर ते टँक म्हणून हांव थंय वचून म्हळ्यार कस्टमर हांव थंय इरप तशें हॉटलांत हांगा सुरवेक आनंद भवन म्हणून हॉटल आशिल्लें ताजमहल हॉटलाचे लिंक ताजमहल हॉटल म्हळ्यार हायवांचे आमचे गेले जोडी ते श्री आनंद भवन आरपी रोडार हॉटल आशिल्लें तांचो पांडुरंग पै ताणें केलेलें पुरो हांगात तागेले हालय आसता ते ताणें कशें केलें सुरवे आमचे गेले पुरो वट्ट जावका हे हांगेले आसा
काही हैदराबाद आमचे गेले तेरिंगड तांगेले पुरा जेवण दिताची तवळ छान छान ते 6 जण मेंबर्स आशिल्लींची कशी चल तशिले ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮೇಲೆ ತಾನಿ ಹನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೋಟ್ಲ ಕಾಮೇಲೆ ತಾನಿ ಮೇಂಟೈन करता सुरवेक आनंद म्हणून आशिल्लो ताजमहल ओनर तो एक हैवांचे दोग जण होटला काम करून एकल्यान दुड्ड कांदोवन एकल्यान मेंटेन ताजे मागीर एक होटल ओपन करून तशी 5 ताजमहल ओपन केले तितले कोण करतानी नियरली ब्रिटिश टायमार स्टार्ट केला की म्हूण जीवन करच्या आयलीन पुरा कसले एक होटल दवरन की नैला होटला काम करची की नैला चान नैला मेस्सी दवरन चोल्डू बँकांनी काम केलें आमचे गेले आसता पळय तांणी ಸ್ವಲ್ಪ येवन जेवतानी पळय तांचे खातीर मेस सकाळी एक टिफिन मागीर एक चा सांजे एक जेवण गेले सुमार जन फर्स्ट तुका म्हळ्यार तुका फुड्ड गिड्ड सक्कर जेवक म्हळ्यार फर्स्ट होटलाची रब्बू जागो तवळ हांगा सक्कर फेसिलिटी आशिल्ली होटलां आसल्यार तुवें कसले करचे ना तुका कार्ड कप्पान लागून सक्कर इस्त्री आमकां लागून सक्कर तांणीची रब्बू एक हॉल दिताची व्हड थंय सक्करान राबचे सक्कर फेसिलिटी आशिल्ली म्हण कसल्याचे प्रॉब्लेम ना महिने सांबाळ तुवें बायले जाल्यार बायले पेटय तूं चोल्डू जाल्यार चोल्डू दिवेत तशें आशिल्लें ते एक सुरवेक बाकी खंयचे कामाक वचचे 30 दीस जाले ना तुला आतां सांबाळ मेळना थोडे सांबाळू उरना चेड म्हळ्यार 100 80 150 म्हळ्यार व्हड असो कोता गेलें काम सಣ್ಣ कामाला पुरा 50 60 80 70 सनत नगर इंडस्ट्रियल एरिया हांव सांगचे डैली लेबर 1 रुपी 8 गंटे ताणें काम केल्यार वाराक 1 रुपये लेक्कान 7 रुपये दिवचे हांव सांगचे कसं म्हळ्यार आमगेल संप्रदाय प्रकार तू दुर्बळ कोण गे दुर्बळ कोण गे एज्युकेटेड कोण गे अनएज्युकेटेड कोण गे तुगे लायनारी तू वचुका मेगेलेच राव हांव काकिनाडान तू मेला नानांनी कसं केलें कर्नाटका म्हणचे ताका शिकवण लागी शिकून सक्करी एक नमुने इन्सल्ट करताची सो इडली सांबार तसं सक्कर नांव दवरताची कळवे तमिळांचे जेवो कर्नाटक जेवो केरला जेवो खंयचे जन आयले ताका तांगे लुंगी तांगे वेश हे सक्कर सकाळी उठून स्टव जेवलो न्हू इडली गिडली हे सक्कर म्हणचे ताका एक नमुने तू कसले करी तू एज्युकेटेड बँका काम करी जाल्यार तिथं नांव ते पडता इडली सांबार कळले तांणी कसं केलें राव आमगे चेड मगेले मावळ्ळी म्हणून राव गो रामचंद्र राव मेले अण्णाल नावे गोवर्धन राव मगेले अण्णाल नावे पुरुषोत्तम राव अनेक अण्ण पद्मनाभ राव मगेल श्रीनिवास राव अनेक शेखर चंद्रशेखर राव కానీ తన్ని తంగెల్ चोल्डू तांणी ಸ್ವಲ್ಪ जनांना शेणै म्हणून दिवन घेतले फुडें राव आमचे आमचे कशे पैक म्हणून आमी शेणै कामत पै हे चक्कर आमी पैक म्हणून दवरून घेतले हांगा ते पैक काण सोडून राव म्हणून दवरून घेतले सुमार जाणां चेड राव आमचे इतलेच आमी स्कुलात जॉइन करतना अण्णान ते दिलेले आनी तशी आमी आमगे चोल्डू हांकां दिन हांवें खाली प्रसाद शिवप्रसाद वो हरिप्रसाद म्हणून दवरला फाय तांगेल बायलांक शेणै ते सकल एक कोण ऍड कोण घेत त्यांनी हाजेर आधारार ताका तरी गॅप दवरून थोडं ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ह्या मम्माल पूतू श्री हरिप्रसादराव हांका कोंकणी भाशेवेरी मस्त अभिमानू आनी मोग कोंकणी भास उलोवच्याक आनी मुखार व्हरच्याक मस्त उमेदी आमची गेला कस सांगचे आमची गेल जेन्ना आमची गेले उलो का घरकडे गेल्यार भायर खी वचला आता आम्ही घरकडे जेन्ना आसचे न्हू आम्ही परवन नवन्य भायर चमकली चांगडी की घेवच्या की कसं शॉपिंग की चमकली आम्ही केदना उलोवचे आमी घरकडे गेल्यार आमची गेल्याची भायर वतना आमची गेले उलोवचे आमची गेल केदना आमी ड्रॉप करूनचे पक्कन आमी घरकडे जेन जाल्यार कोणी आयल्यार गेल्यार पक्कन तांकां आमगे लँग्वेजार आमी तांकां ट्रीट कर कशें आमी तांकां तेलुगू जावन म्हणून तेलुगून स्टार्ट करचे पुरो करूनच आमी आंगडी खी वता शॉपिंग कसं घेवचे वता फर्स्ट आमी उलोवंक घेता आमची गेल उलोवंक घेता आमी कसं जाव का म्हळ्यार सामान घेवचे की वचून शॉपिंग आंगल कसं घेवचे वचचे की की आमी कसं खावचा की वचचे की भोंवच वचलं कसं वचलं फर्स्ट आमची गेल आमी उलोवंक घेवन ट्रीट करून ताजे मागीर आमी ऑर्डर करचे की आमी कसं घेवचे की म्हळ्यार ताजे बटी लँग्वेज उरले तसलीची केदना आमची गेल जेन्ना कसं वचचे म्हळ्यार आमची गेल जेन्ना आमगेले केदना आमी उणी करू कळून खंयच्या विशयान जाल्यार फर्स्ट आमची गेल न्ही उलोवका आमची गेल पुरा JSP जेवो हांगा जे लोकांना कारण तांकां घरकडे गेल्यार पुरो सांप्रदायान पुरो आमचे गेलेले जेवण खान पुरो जाल्यार कसं कसले परबे गेल्यार संकश्टी जाल्यार प्रत्येक कसले कार्यक्रम जाल्यार आमचे गेले ना जेवण खानान जाल्यार घरकडे पूज करचे जाल्यार वचून समाज अटेंड जावचे समाजान पुरो पळोवचे पुरो सिस्टमॅटिकली पुरो आमचे गेल्यार रांदप जाल्यार पूज करचे भजन जाल्यार प्रत्येक आमचे गेले
हांगाच कसले ना जेवणाचे रुची बीच म्हणून कसले ना आमची गेल रुचीच फर्स्ट नंबर वन प्रेफर हैदराबादाचे ग्रामांतर प्रदेशांतू आसचे GSB लोकांक कोंकणी उत्तर मस्त कष्ट आमगेल चुडी पूजा तसले एक संप्रदाय वरेन थोडे जन पालन करतनाची तांकां हाजी परिचय करून दिवन आमगेल भास आमी उलोवका म्हळ्यार तेवे एक तांकां शिकोवन दिवचे तसले एक प्रयत्न करतस हांगा समाज ह्या विशयांतू श्री कोटा सतीश कामत हांगेल कुटुंबेच्याले उतर आयकुया. मेरा नाम संतोष कामत मेरे अन्ना नाम सतीश कामत मैं लानु बेसिकली कोटा दकुनु मैं लानंग अराउंड 28 इयर्स ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾವು ಅಂಗ 28 इयर्स दकुन अंग मळरी अंग पूरा समाज संगे GSB समाज म्हणून अंग आमक कसी मळरी स्कॉलरशिप आणि मिळता लाईक मेला अन्नाले होटला जॉब बट आमगेले समाजाचे आमक स्कॉलरशिप म्हणून दित असेल पर इयर ते आमक मस्त हेल्प जात असेल आणि आमक एक GSB क्रिकेट टीम आहे सांगा म्हणजे एव्हरी संडे आम्ही खेळच्या होतात ते GSB टीम असं आमगेल टुर्नामेंट असता अँड इयरली पिकनिक असता तजल्यानी आमगेल फेस्टिवल्स असते लाईक गणेश चतुर्थी मेन फेस्टिवल करतात हांगा 3 दीस लायक गम्मतेरी कोरनो देवाल दर्शन आणि लायक जाता हांव वॉलंटियर जावन असता म्हळ्यार 10th क्लास दाखून हांव वॉलंटियर जावन असता एव्हरी इयर हांव समाजान वचून लायक गम्मत जाते चिके भाष डिफरेंट म्हळ्यार चिके कंपेर टू मंगळूर हांगा चिके भाष डिफरेंट बट आम्ही प्युअर कोंकणी उलयता आता तुम्ही लँग्वेजच म्हणणं म्हळ्यार कोंकणी डिफरेंट फ्रॉम म्हळ्यार हांगा दाखून मंगळूर डिफरेंट लँग्वेज सेम ओनली फ्यू थिंग्स चिके वर्ड्स डिफरेंट लाईक आम्ही कन केल्ले म्हणतात हांगा हैदराबादात ते कसन केल्ले म्हणतात तसले चिके लँग्वेज डिफरेंट आम्ही त्यामुळे बायले कोडियलचे लाईक तिगेले मेगेले लँग्वेज सेम बट थोडे वर्ड्स आणि डिफरेंट पूरे कुन्ना नोट्ल मोनशिल्पे हंग हैदराबाद अशोक थिएटर हैदरा तांत थोडे दीस तांत केल्ले कड़े बशीरांत केले थोडे दीस कड़े नारायणगुड़ा ताजमहल केल्ले कड़े शॉर्ट इन 22 इयर्स आमकां मेन मेलची म्हळ्यार समाजांतू मेलचे आमी एव्हरी मंथ तसे समाजा भजन असता आणि मेन आमी मेलची केन म्हळ्यार दिवाळी उत्सव आणि उगादी उत्सव ते मस्त ग्रँड जाता ते आम्ही यंगस्टर्स तांतू डान्स ऍक्टिव्हिटी सुमार अशी करतात वय म्हळ्यार म्हाका आय थिंक 6th क्लास दाखून म्हाका स्कॉलरशिप मेळटा 10th आणि मेन म्हळ्यार 8 PUC असलं इंटर 10th तांतू आमकां समाजा दाखून स्कॉलरशिप प्लस प्राइज मेळटा म्हळ्यार ते आमकां आनी मोटिवेट करता आमी आनी लायक शिकता म्हणून तशी SSC इंटर डिग्री आता MBA म्हाका स्कॉलरशिप मेळ्ळो आसा आणि प्राइजे मेळटा वय रेग्युलर आम्ही समाजांतू मेळचे मेन आमगेले मेळचे समाजांतूची आम्ही पुरा फ्रेंड्स एक दीस प्लॅन करता ती समाजा मेळच्या आणि त्यांना मेळटा ती आणि ते आमकां समाजांतून ऍक्टिव्हिटीज असते इंडोर गेम्स कॅरम बोर्ड ते पुरा असते आमकां एक लायब्ररी दवरी म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता ते आमगेल्या समाजा लायब्ररी ना ते लायब्ररी असल्यार आमकां आनी हे जाता आनी बुक्स वाचूका म्हणून. विश्व कोंकणी यात्रा ह्या कार्यक्रमाचे दोन्ही अंक तुमकां कशे लागले. हैदराबादाचे आमगेले जनालमध्ये आमकां खंयचे रितीचे एक संबंध वाडोवचे साध्य व्यापार संबंध सोयरीक अशी कशी आमी तांकां आमगेले ओट्टू मेळोवन घेवचे साध्य आसा. तांगेलमध्ये कोंकणी भास आनी एक पटी प्रचलित हाडची तशी आमगे संप्रदाय तांणी पालन करची कशी आमी त्या कशी तांकां आमी मेळयत म्हणले बगे तुमी विचार करता सवय हांगा तुमगेले विचारू हे एक कमेंट्सांत बरोवन आमकां कळयात. विश्व कोंकणीचे दोन्ही अंक हांगा आमी समाप्त करतात. विश्व कोंकणी यात्रा निरंतर अविश्रांत कार्यक्रम पळयली तुमकां नमस्कार.